सर्वेस पो तुमचे सवय आसो सालुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जायत्या शारांतावन लोक जेजू सरशी येतच आसलो। अशें लोकां जमो सोडत येताना जेजून तांकां ही ओपार सांगली। एक वंपी आपलें बी वंपूंक भायर सरून गेलो। तो वंपताना तांतलें थोडें बी मेरेर पडलें आनी तें मस्तून गेलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन खेलें। हेर थोडें बी खटपी सुवातेर पडलें, तें किरललें पूण शेळ नातले वरवीं करपोवन गेलें। हेर थोडें कांट्या जडकोटा मदें पडलें। कांट्या जडां ताचें सगळें वाडटना ताका तांणी अडसून मारलें। आनी हेर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें। इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकोंक कान आसात तो आयकूं। हे ओपारेचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिश्यांनी ताच्या लागीं विचारल्या वेळार ताणें तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचे गोठो समजोवंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते ओपारीच्या रुपान दिल्यात। अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना। हे ओपारेचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण तांणी सतमानून बाचावी जोडिनाशें देवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काडून व्हरता। खटपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतर आयकोन संतोशान तें मानून घेतात ते,
पूण तांचे थंय पाळ रोमनांतले वरवीं ते थोडोच काळ सत मानतात आनी ताळणी आयल्यार वेळार ते सण सोडतात. खाट्या झाडां मदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणेच्यो राटावळी ग्रेस्काय आनी कुशालयो हांकां चीर दितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकीं बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात ते आनी तिरसाणेन फळ दितात ते. देवाचें उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, येदोळस आमी आयकल्ले भशेन जेजू आज आमच्या मुखार ओंप्याची ओंपार दवरता. आमी सदावत सागोळेकार सागोळी करून बेसाय कशी करून आमी जाणाव. त्या देखून ओंपी म्हळ्यार कोण, बी म्हळ्यार कितें आनी माती म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी जाणाव. तितलेंच न्ही, आमचो अनुभव सांगता की कसल्या सुवातेर कसलें बी घाल्यार कसलें फळ मेळत म्हणून. आमच्या जड एकलो अनुभव आसतलो ह्या दिशेन. खंडी जावन एक ना एकाचे बी आमी ओंपला आसतले, बी आमी घालां जावं पुरो, फुलांची झाडां जावं पुरो, रांदवेची झाडां जावं पुरो, आनी जे कोणाक शेतभाटां आसात तुमी थंयसर भात वा हेर खंयचे बी ओंपुल्ले आसतले. म्हाका म्हजो उडास आसा, ल्हान आसतना आमी गाद्यान थंयसर बाबाक मायक आदार दिवंक आसले आनी जेन्ना बी ओंपचो वेळ येता आमी बी व्हरूंक आसले थंयसर आनी बाब ओंपून गेल्या उपरांत हांव मेरेर रावन हांवूय बी उडयतालो. पूण म्हजी आशा जावन आसली की वा चिंतप जावन आसलें की चड बी घाल्लें तर चड भात येतले, चड बेळे येतले म्हणून चिंतप आसलें. ताका बाब एकोडे घालना तेन्ना हांव मेरेर रावनूच हांगा तांकां मोठी मोठी बी उडयतालो. आनी असलो अनुभव खंडी तुमकांय आसतलो, जावं पुरो रांदवेचें बी वा फुलांचें बी घालून तें किरलोवन वाडोवन ताची पोस केल्लो. एक ओंपी कितलोय हुशार तो जावं, कितलोय एक्सपर्ट तो जावं, वा ताणें PhD वा डॉक्टरेट सनात जोडले जावं की पुरो ओंप्यांत वा ओंपच्यांत, वा ताचे लागीं बऱ्यांतले बरें बी आसूंक पुरो. आजकाल हायब्रीड बियां येतात फामात बऱ्यांतले बरें, पूण तो कितलो एक्सपर्ट जावं, कितलें बरें बी आसूं ताचे थंय, पूण जर तर ताणें घालची ती बी घालची ती सुवात, माती वा जागो तो बरो ना, इटाळ ना, तो खऱ्या रितीन तयार करूं ना, तर सकडी व्यर्थ जातले. परत हांव सांगता, ओंपी तो कितलो एक्सपर्ट जावं बी ओंपच्यांत, वा कितलेंय बरें बियाळो ताचे थंय आसूं, पूण जर तर सुवात ती बरी ना, माती ती इटाळ ना, सकडी व्यर्थ जातले, ताका जाय आसलो फळ थंयसर मेळचो ना. आनी त्या देखून ह्या ओंपारीक आज आमी ओंप्याची ओंपार म्हणटा तरी थंयसर ओंप्याक जावं वा ओंपच्या बियाक जावं चड गमन वा म्हत्व दिवना, पूण त्या बी पडच्या त्या सुवातेक चड म्हत्व दिलां, गमन दिलां. कित्याक थंयसर ती सुवात चड गरजेची. जशी सुवात तशें पिकावळ, तशें फळ आसतलें. आनी ह्या ओंपारींत देवूस जेजूस जावन आसा ओंपी. देवाचें उतर, जेजूचें उतर जावन आसा तें बी. आनी जागो वा माती कोण? हांव आनी तूं. आमचें काळीज, आमचें जिवीत आमी जण एकले जावन आसा तें देवाचें उतर किरलोवचें आनी फळ दिवची ती सुवात. त्या देखून देवूस जावन आसा ओंपी आनी ताचें उतर जावन आसा बी. आनी तूं आनी हांव ती बी घालची सुवात. थंयसराच्या ओंपारींत जेजू आमकां 4 रितीच्या मातयेक सरी करता. पयली माती आसा थंयसर तो म्हणटा थोडे मनीस घट जाल्ल्या मेरे बरी. आमच्या पैकी थोड्यांक तो मेरेक सरी करता. आमी जाणाव मेर म्हळ्यार कितें, ती चलोवन घट जाल्ली आसा, थंयसर बी आमी घालूंक ना, पूण पडलें तरी कित्याक उपकार ना. लोक थंयसर चलता, मन जाता ताचेर चलता, त्या देखून तें मस्तोवन वता.
आनी सुकणी येवन सुलाबान खातात वा अशें तें नाश जाता. म्हणजे देवच ना म्हणचे मनीस आसात आमच्या समाजांत, आमच्या संवसारांत, तांकां देवाचे उतार कांयच परवा पडना. आयकल्यार एकच, आयकना जाल्यार एकच. ताजे थोडे फाटी देवाचे उतर आयकूंक अवकाश मेळटा तरी एका कानांत आयकतात आनी एका कानांत सोडतात. देवाचे उतर तांच्या जिवितांत कसलोच परिणाम हाडिना, कसलेच बदलाव हाडिना. कित्याक देवाचे उतर थंयसर आयकूंक तांकां आशा येना, मोन येना. आनी तसल्यांच्या काळजांत तावन देवाचे उतर देवसार येवन काडून व्हरता. कशें मेरेले सुकणे, मेरेले बी सुकणी काडून व्हरतात गी, तशें देवाचे उतर असल्यांच्या काळजांत पडलां तरी, तांच्या कानांत आयकलां तरी देवसार येवन तें काडून व्हरता. त्या देखून थंयसर कसलोच फळ मेळोवंक अवकाश ना. मेल्ल्यांतले मनीस देव आसूं न्ही, ना म्हणचे मनीस ते जावन आसात ह्या पयल्या वर्गाचे मनीस. आनी दुसरो वर्ग जावन आसा खडपी सुवात. हे मनीस देवाचे उतर आयकतात, वाचतात, पूण फकत थोड्या दिसांक. खडपी सुवातेर आमी जाणा थंयसर हांगासर झाडां वाडोवन येतात, पूण पावसांत वाडटात, गिमांत सुकोवन वतात. कित्याक थंयसर चड पाळां वचोवंक अवकाश ना. वयल्या भार शालो फेथ म्हणटात, उणो बोवार्थ घट ना, थीर ना. कितेंय सोडून जालें, जायतीं सवालां उदेलीं जिवितांत आनी सोडलें. थोडे दीस खंय तरी गेले गी, मागण्या गेले गी, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणलें, या दिसपरते वांजल सुरू करूंक वाचूंक सुरू केलें. पूण थोड्या तेंपा उपरांत 2 महिने 3 महिने जाले, परत झिरो लेवल, फाटी झिरो. ताजे करून खडपी सुवात म्हणजे थंयसर असल्या वर्गाच्या मनशां थंय गूढ बोवार्थ ना. उथळ बोवार्थ, उणें बोवार्थ, शेळिल्लो बोवार्थ म्हणीत. ताजे थोडे फाटी मागण्या करतात, थोडे फाटी पवित्र पुस्तक वाचतात, वा इगर्जेक येतात, आनी घडयेन कितें सोडून जालें सोडून सोडटात, निराश जातात. ताजे देवाचे उतर थंयसरय फळ दिवंक चड शकना. आनी थंयसर तिसऱ्या वर्गाचे मनीस आसात, तसल्यांक जेजू कांट्या कुंट्या मदें चिडून वाडल्या मनशां बरी म्हणटा. असले मनीस देवाचे उतर आयकतात, वाचतात, पूण संवसारी राटावळी चड जातात. संवसारी कुशालकाय, ग्रेस कांय लागून जायते फाटी असले मनीस देवाच्या उतरांत तावन प्रेरीत जावचे ते जायनात वा पयस वेतात. ताजे करून संवसारी कुशालाय, संवसारी ग्रेस काय, संवसारी आराम, ताजे करून ह्या दिशेन देवाचे उतर थंयसर चिरडता. देवाचे उतर वाडोवन ताचे बरोबर फळ दिवंक थंयसर ताका अवकाश ना. ताजे करून परत देवाचे उतर थंयसर बरें फळ दिना. आनी निमाणें 4थ्या वर्गाचे आसात, बऱ्या सुवातेर पडलेल्या त्या बियाक सरी करता जेजू. कश्ट जावं, दूख जावं, पिडा शिडा जावं, कितेंय जावं, सदांच बोवार्थान तीर. देवाचे उतर असल्या मनशांक एक ज्यूस म्हणीत, खाणस म्हणीत, सदांच देवाचे उतर आयकतात मात न्ही, ते आपल्या जिवितांत कार्यगत करूंक प्रयत्न करतात. देवाचे उतर ते कश्टांचे, ते क्रियाळ, जिवाळते. आनी जे कोण ते वाचता खरेपणी ते आपल्या जिवितांत कार्यगत करूंक प्रयत्न करतात, असले जिवान रुपांतर जाता, नवें जाता. आनी असले मनीस हे तांचे जिवीत देवाच्या उतराचेर ते बांदून हाडटात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे, न्याय निती प्रमाणे जियेतात, एकामेका बक्षितात. मागण्याचें जिवीत, संतोशाचें जिवीत, कुटुंबा जिवीत, खंय जावं ते समाजान जावं घरांत जावं, तांचें जिवीत आमकां पळयतनाच कळटा. तांचे संगत समकल्यार चल्ल्यार आमकां कळटा हो मनीस देवाच्या उतरान प्रेरीत जाला, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता म्हणून. ताजे करून ह्या 4थ्या वर्गाचे मनीस निजायकी देवाच्या उतरापणे चलतात. देवाच्या उतर तांच्या जिवितांत धराळ मापान, 100 मापान जेजू सांगले भशेन फळ दिवंक शकता. मगाळ भाव भयणीनो, आज हांव आनी तूं खंयच्या वर्गाक आसा वा खंय आसा म्हणल्यार आमी चिंतून पळोवंक जाय, व्हरून पळोवंक जाय. आमी निजायकी भागी. कित्याक भवार्थी कुटुंबांत, क्रिस्ती कुटुंबांत आमी जल्मल्या तर थंयच सावन ल्हान भुरग्यांतपणांतून आमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळां, वाचूंक मेळ्ळां. आनी देवाचें उतर आज आमच्याच भाशेन, आमच्याच लिपीन आसा. खंयची भास जाय त्या भाशेन आमकां वाच येता, तें नियाळ करीत. ताजे करून आज आमी भागी जावन आसा. पूण हें देवाचें उतर आमकां भुरग्यापणांतल्यान मेळ्ळेलें आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत कितलें फळादीक जालां, क्रियाळ जालां. म्हजें आनी तुजें जिवीत कितल्या मापान तें बदलूंक शकलां म्हणलें चड गरजेचें. आनी त्या देखून ह्या दिशेन आमी आज प्रत्येक जावन नियाळ करूंक आसा.
एक चायनीज प्रोवर्ब म्हणता वा प्रोवर्ब वा मुन्नी म्हणता, अ स्पीच विल आयदर प्रॉस्पर ए नेशन और रुइन इट. म्हणजे एकल्याचे भाशण वा उतरां एक राष्ट्र बरें करूंक शकता वा नाश करूंक शकता. म्हणजे आमची उतरां जी आमी उलयता दिसपडते बळवून जावन आसात ती. हर एका उतराक अर्थ आसा, मोल आसा. ताजे करून आमची उतरां एकल्याक जीव दिवंक शकतात वा एकल्याक नाश करूंक शकतात. एकल्याक संतोष हाडूंक करतात, संतोष हाडूंक एकल्या तोंडार हांसो हाडूंक शकतात वा एकल्याच्या तोंडार फाड उतरतर ते ताका निराश करूंक शकतात वा ताचो जीव काडूंक शकतात. आमची उतरां इतली बळवून जावन आसात. आमी जाणा आमच्या अनुभवा मुखांतर हेरांनी आमकां कितें बरें सांगल्यार आमी संतोष पावता, हांसता, खुशाल जाता. त्याच मनशान आमकां वायट सांगल्यार आमचें रिएक्शन वा आमी ताच्या उतराक लागून निराश जाता, इरार जाता, देदस्पर जाता. आनी थोड्यांनी हेरांच्या उतराक लागून जीव काडून घेतलेले आसात. काल सांजेर म्हाका एकले युवा जण मेळ्ळे. हांवें सांगलें कितें नव्यानाचे दीस फुलां हाडून येताय तूं आनी इतले बेजाऱ्यार तुजें तोंड आसा. कालें जालें कोण हुशार ना सगळे हुशार आसात पूण कितें तुज्या तोंडार बेजारे आसा म्हणलें हांवें. आनी पळयतना कळटा म्हाका म्हणलें. आनी तो उपरांत निमाणें तें म्हणालें म्हज्या इश्टीन म्हाका यू आर स्टुपीड म्हळें. फकत एक शब्द यू आर स्टुपीड म्हणल्याक सगळें निराश सगळो दीस ताणें भोवशा होगडायलो आसतलो बेजाऱ्यान. आनी आज सकाळीं म्हाका एकलो भुरगो मेळ्ळो हसूनच येता. हांवें सांगलें कितें हॅपी बर्थडे गी. वय 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 म्हजो बर्थडे म्हणलो. पूण ताच्या केसर कितें संतोष म्हळ्यार म्हज्या मम्मीन म्हाका आज म्हळें यू आर व्हेरी गुड बॉय, व्हेरी नायस बॉय, कीप इट अप म्हळें. पळया थंयसर एक शब्द निराशेचो शब्द एका भुरग्याक सगळे दीस ताणें होगडायलो बेजारान. आनी आनी एका कुशीन एक बरो शब्द आवयतान त्या भुरग्याक जल्मा दिसा यू आर गुड बॉय, नायस बॉय, कीप इट अप सगळो दीसच नवस सगळो संतोष त्या भुरग्याक. मगाच्यान आमच्या जर एका उतराक जर तर इतलें मोल आसा तर हर एका उतरान आमी इतले प्रेरीत जाता वा निराश जाता तर देवाच्या उतराक कितलें मोल आसचें ना. देवाचें उतर तर कितलें मोलादीक वा फळादीक जावचें ना. जायते फावटी वी टेक फॉर ग्रांटेड देवाचें उतर आमी आयकता तें आयकून आयकनातले बरी करता. थोडे शब्द तातूंत बक्षणा विशीं, मोगा विशीं, एकामेका सोडदोडीन जिवनच्या विशीं, देवाच्या राजा विशीं ते आमी चिंता तर हर एक शब्द पुरो आमकां सगळें जिवीत वैरपणा करूंक वा जिवितांत रुपांतर हाडूंक. तो देवाचें उतर खंडीत जावन आमच्या उतराच्या कितल्याशा मापांनी क्रियात्मक जावन आसा, बळवून जावन आसा. पळयत पुस्तकाचेर नदर घालता तर देवान आपल्या एकाच उतरान हो संवसार रचलो. ह्या संवसार सर वस्तू फकत एका उतरान देवान रचले म्हणून आमकां पळयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. देवान सांगलें आकाश आनी भुमी जावं आनी थंयसर आकाश आनी भुमी जाले. देवान सांगलें रात आनी दीस जावं, रात आनी दीस जाले. देवान सांगलें ह्या संवसारार उदकांत धरणीर जिवी मनजाती रूख झाडां जावं फकत उतरांचें बळ, देवाच्या उतराचें बळ. थंयसर जीव आपणायता. तितलेंच न्ही तस देव वेळा काळा प्रमाणे प्रवाद्या मुखांतर राया मुखांतर उलयता. आनी निमाणें थंयच देवाचें उतर जेजू द्वारे मनशां रूप घेता. आनी जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें ताच्या उतरांनी कितें केलें म्हणलें आमी परत परत वाचूनच आसां, आयकूनच आसां. 4 दीस कोणाक आसले त्या लाजरासाक ताची कूड गाण येताली कुसोने दोळस लाजरा उठ आनी भायर ये. फकत जेजूचें एक उतर मेल्लो लाजर उठोवन भायर येयलो. देवाच्या शब्दाचें बळ कितलें. त्या तोंड्याक ताणें म्हळें घे तुजें हांतुळणो आनी चल, उठ आनी चल. आनी तो उठलो गेलो. त्या कुरड्यांक ताणें सांगलें वस आनी तूं कास्तून धू आनी तूं नितळ जातलो. तो नितळ जालो. उसंबळ जाल्ल्या दर्याक चप राव, शांत राव. सगळो दर्यो शांत जालो आनी थंयसर परत समाधान. मगळ भाव भयणीनो, देवाचें तें उतर आजुनी
फळादीक जावन आसा, बळादीक जावन आसा आनी आजुनूय तीच विजमितां अजापां आमच्या जिवितांत करूंक शकतात. इजाया प्रवादी 55 चॅप्टरांत देवाच्या उतराक पावसाक सरी करता. थंय तो सांगता, जशें पावस आनी दोव दन्नीर पडोवन बीं कितलें अशें करता आनी जे कित्या खातीर ते पावस जडलो ते जारी केल्या शिवाय देवाचें मांडोळ जारी केल्या शिवाय फाटी सरनांगी. तशेंच देवाचें उतर ताच्या केसड बळवंत जावन आसा, बळादीक जावन आसा आनी फळादीक जावन आसा. तर मग भाव भयणीनो, जर आमच्या जिवितांत बी फळादीक जाय तर वा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळादीक जाय तर आमी खंडीत जावन त्या दिशेन जायते वावरूंक आसा. जर एक बी मातयेंत पडून फळादीक जाय तर ताणें फळ दी जाय तर ताका बऱ्या मातयेची गरज आसा, इटाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे देवाचे उतरीन जाय की फळां बरी जावंक जाय तर आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत म्हणल्यार त्या मातयेचेर धरणीचेर तें पडोवंक जाय आनी ताका फावो तें वातावरण मेळोवंक जाय. जर आमच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालता तर कसली माती आसा थंयसर आमी पळोवंक जाय. बरी माती आसा, इटाळ माती आसा, वा नाल्यो आसात, खांटे खुंटे आसात, वा कडपी सुवात आसा, वा संवसारी संगतींत आमी सर मेतेर जाले हांव. आनी जर तर अशें आसा तर थंयसर देवाच्या उतराक अवकाश ना. देवाचें उतर आयकता हांव तरी थंयसर तें फळ दिवंक शकचें ना. कित्याक खांटे खुंटे चड जाल्यात, थंयसर कडपी सुवात बोवाड उणें जाला आनी थोडे फावटी देवाचें उतर आयकनातलें बरें करता हांव तर खंडीत जावन थंयसर देवाचें उतर फळ दिवंक शकचें ना. तितलेंच न्ही, किरलेल्या जडान जर तर देवाचें उतर आमी आयकलेंच जालें, किरलेल्या जडान परत बरें फळ दिवंक जाय तर ताका तवळ आमी उदक घालूंक आसा, ईट घालूंक आसा, वखद घालूंक आसा, वा जाय पडल्यार पेस्टिसायड म्हणटात तेंय मारूंक आसा. नातर थंयसर फळ दिवंक तें शकना. त्याच भाशेन जिवीत म्हणल्यार जडान बरें फळ दिवंक जाय तर म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर आयकून तें फळ दिवंक जाय तर वेळा काळा प्रमाणे थंयसर आमी साक्रामेंत स्विकार करूंक आसात, खुमसार जावंक आसा, मागणें जावंक करूंक आसा. तवळ मात्र हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत एक जातलें आनी थंयसर तें फळ दिवंक शकतलें. तातूंत ह्या देवाच्या उतराक जें आमी आयकता वाचता तें आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं. आमचें मागणें आमी दिसपट्टे सैंकुचें तें साक्रामेंत खुमसार हे सर खंडीत जावन देवाच्या उतराक पुराक जावन बरें फळ दिवंक शकतलें. तर मग भाव भयणीनो, देवाचें उतर फकत आमी वाचल्यार आयकल्यार पावना. तें आमी आमच्या जिवितांत दिसपट्टे नियाळ करूंक जाय. देवाचें उतर फकत हेर बूक वाचले बरें वाचचें न्ही. जायते नॉवेल आमी वाचता, काणये बूक वाचता, काडले काणये बूक उडयले, आनी एक काणी वाचली आनी एक, पूण देवाचें उतर तशें न्ही. देवाचें उतर आमी वाचल्या उपरांत ते काळ जमानांत आमी जगोवंक आसा, काळ जमानांत दवरूंक आसा. तितलेंच न्ही, ताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत त्या रितीन रुपीत करूंक, आमचें जिवीत त्या दिशेन बांदून हाडूंक आसा. एक चॅलेंज तें पंत आव्हान जावन आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां वायट सवय सोडूंक आपयता, बरें करूंक आपयता, न्याय रितीन जिवंक आपयता, एकामेकाच्या गरजा खातीर पावोवंक आपयता. अशें देवाचें उतर आमी आयकता तें एक पंत आव्हान खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जावन आसतलें. आनी त्या देखून ह्या दिशेन त्याच देवाची कृपा मागया. ताचें उतर तें बळवंत उतर आमच्या जिवितांत आमी तें दिसपट्टें आयकता वाचता तें खंडीत जावन फळादीक जावं आनी दराळमापान 100 वांट्यार जेजू आमचे तातूंत फळ आशिता. तर तसो जेजू ताणें दिल्लें तें उतर आमच्या काळजांत आमी तें स्विकार करून त्या भाशेन आमचें जिवीत रुपांतर करून तें आमच्या जिविता मुखांतर, आमच्या उतरा मुखांतर तें क्रियाळ जावं आनी दराळमापान बरें फळ दिवं म्हणून त्याच जेजूतान आमी आदार कृपा मागया. आमेन. देवा